आमी व्हड खुशाल कित्याक आयज आमची पोलिटिकली इगोर्जेन जायतीं फिरगोजकारां तशींच सेंट एलोशियस स्कूल आमची फिरगोजीचें स्कूल ह्या स्कूलांतलीं भुरगीं सगळीं टिचरी वांगडा आमचे हेड मिस्ट्रीज मॅनेजर म्हजे वांगडा दुसरे भावा भयणां वांगडा ह्या शेतांत येवन सकाळीं तान आतां पर्यंत ताणें जायतो वावर केला आनी ती खुशाल पयलींच फावट ह्या शेतांत येवन आनी आयज खुशालकायेन हो वावर करता तेन्ना ताका खूब खुशालकाय भोगली खरीतपणी रारो म्हणजे फ्रँको आमी हांगासर रोयला ह्या भुरग्यांक अदीक करून खुशालकाय दिली शेतांत पयलींच फावट जायतीं भुरगीं तशेंच टिचर्सूच भितर सरल्या आमी इगोर्जेचें जायतें शेत रोयलां आमचें इगोर्जें शेत ना पूण आमी दुसऱ्या भावा भयणाचें घेतलां जे शेतांत 40-30 वर्सां रोवंक ना जायते मेळ जाल्लो झाडां जाल्लीं दोंगर कशें जाल्ले ते परतून ट्रॅक्टर घालून मशीन घालून ते आमी परतून क्लीन करून गेल्ल्या वर्साक ह्या वर्साक रोयलां सुमार 1 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या वर्साक आमी शेत रोयलां फकत धाकटोच पार्ट 4000 स्क्वेअर मिटर आसा पूण तो आमी फकत भुरग्यांकूच दवरलेलो कित्याक ताणें शेतांत येवन जायतें कितें शिकूंक आनी आमची सैम आसा ते सैमाचे मातयेंत ताणें मिसळ जावं आनी आयज खऱ्यांनीच आमची सगळीं भुरगीं आमचो फादर लिगोरिनो डिकोस्टा मॅनेजर ताचे नांवान आमी सगळीं हांगासर आयले तोवूय शेतांत देंवलो टिचरी वांगडा आनी सगळीं आमी बरोबर ह्या शेतांत वावरून आमकां खूब उमेद भोगली हो सगळो वावर फुडें व्हरूंक फादर लिगोरीन खूब फुडें सरला तांचे मॅडमी बरोबर आनी सगळें मानसुकेन करून बरे भाशेन तांच्या पेरंट्सांची परवानगी घेवन भुरग्यांक ह्या शेतांत आमी देंवयली आनी आयज हें सगळें आमचें शेत बरे भाशेन भुरग्यांनी रोयलें देखून आमी खुशाल जाले आमचो एक संदेश दुसऱ्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक दुसऱ्या तरणाट्यांक गांवच्या लोकांक हे भाशेन शेतां आसात ती पिड्यार करची तुमी जाता तितलें तुमचें ध्यान मन शेताचेर घालून हात बोट शेतांत घालून तुमी जाता तितलें शेतां रोवंक आनी जीं शेतां आमची पाड जाल्यात बुडून गेल्यात उरल्यान ती परतून तुमी ती करून तुमचो हात बोट शेतांत घालून रोवंक आमी मागता आनी ह्या शेतां वरवीं आमी जायत्या भावा भयणांक आदार करता जे तांदूळ मेळटा गरिबांक आश्रमांत दुसऱ्या इंस्टिट्युशनांत आमी जायत्या भावा भयणांक दिता आनी उरलेले तांदूळ आमचे ते स्पेसाक ते विकून आमी ते लोकांक आतां कितलीं भुरगीं येयलीं स्कुलाची आयज सुमार 80 भुरगीं आसलीं आमची स्कॉलाची आनी सुमार 120 भुरगीं आसलीं तांचे बरोबर दुसऱ्यो आमच्या गांवच्यो बायल्यो आसल्यो थोडीं तरणाटीं आसलीं आनी शेतांत वेतांत सारकें शेत भरलें रोखडेंच ताणें तें कंप्लीट केलें सो तांकां थोडोसो स्पोट उरलो चड दवरूंक ना पूण ताणें कंप्लीट केलें दुसरें आमचें शेत आहा तें मॅकनायज आमी तें मेशिनाचेर रोयता कित्याक जायतो प्लॉट तो जायना तीन इतले रोवपाक सो तो आमी मॅकनायज करता आमचे सगळे 4 प्लॉट आमी ह्या वर्साक रोयता हो ल्हानसो ज्या भायर दुसरो आनी एक फुडें 60,000 स्क्वेअर मिटर आसा तो सगळो आमी मेशिनाचेर रोयता आनी भुरग्यांचे रिस्पॉन्स कशें आहा भुरग्यांचे रिस्पॉन्स म्हणल्यार भुरगीं खूब खुशाल जालीं पयले सुवातेर शेतांत येवंक देंवतांच पावस आयलो पावसाचे तांकां आनीक उमेद आयली आनी ह्या दिसांनी ती प्रिपेर जातालीं आपूण शेतांत वयतलीं जायती उमेदीन आनी सगळें प्रिपेरेशन करून ती आयिल्ली आनी आतां ती खूब खुशाल जाल्या आतां शेत जातूच चुकली आमी बसून पेज जेवतलीं पेजेचेर बरें तोराश्यो शिऱ्यो सुकेचें खाऱ्या हें खावून उमेदीन परत आपल्या घरा वयतलीं आतां सनेम तुगेलें आतां क्लिफर्ड फेर्नांदीस म्हजें नांव अनिता नायक हळदणकर हांव सेंट एलोशियस स्कुलांत शिकयतां आमकां फादरान सांगलें की शेतान वचपा जाय म्हणून शेतान वचपाची एक उमेद आनी उर्बा आमच्या मदीं जाली आमी भुरग्यांकूय सांगली भुरगीं खूब खोश जालीं आनी आयज आमी ही एक्टिविटी केल्ली आसा भुरग्यांनी खरेंच आपल्या मना पासून शेत कशें रोवपाचें तें शिकलें हांगा आनी बरे भशेन भुरग्यांनी शिकून सगळें काम केल्लें आसा आमी फादराचे दिनवास मानतात आनी फादराक आमकां असली एक्टिविटी आनी वर्सान वर्स करून मेळच्यो म्हणून आमी फादरा कडेन मागतात देव बरें करूं म्हजें नांव स्नो हेड्रिकी फेर्नांदीस हांव सेंट एलोशियस बाणावलेचो भुरगो आयज आमी शेतां आयल्यात आनी आमी खूब मजा केली आनी आमकां खूब बरें दिसलें ताका लागून आमी आमचे मॅनेजर रेव्हरंड फादर लिगोरिनो डिकोस्टा आनी मॅडम लिओनिना मार्टिन्सा आनी सगळ्या शिक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें राक आनी भुरगीं देखून शेतां येवन काम करूं जाय देव बरें करूं हेज्या पयलीं तूं शेतां येयल्लो ना केन्ना येल ना केन्ना येवं ना आज पयल पाडिला सो हॅपी हय बरें जाता शेतां येवपाक हय व्हड जावन शेतां वयतलो हय शुअर हय शुअर गूड तुमगे घरा कडेन शेत ना पूण तूं शेतां गेलो ना केन्ना तिगूर दवरपाक गेला तिकूर धरून गेल्लो हय नुस्तें हें शेत रोवपाक गेलो ना
ना शेत रोवपाक गेला आता हे पाट रोयले तुम्ही हय शेत रोयल्यार इम्पॉर्टन्स कितें आहा कितें मेळटा तुका शेत रोयल्यार आमकां तांदुळी मेळटा आनी जे आमगे सारके गोश्टाचे आनी आमचे गोंयचे ट्रेडिशन ताका लागून आमी शेत रोयतात आनी आमच्या गोंयचें नांव फामाद करतात. Good morning everyone. My name is Archana Shakya and I am from St. Aloysius High School, Benavli. आमच्या शेताक आमकां काम करपाक जाय. म्हजे मॅनेजर फादर रिवरेंड कोस्टा, फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी मॅडम लिओनिना मार्टिन्स हांकां आमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या शिक्षकाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आमच्या शेतान वचपाक जाय, हांगा काम करपाक जाय. हांव आमच्या शिक्षकाक उत्तर दिता की आमी स्वयंपूर्ण जावन आमच्या गोंयचे शेती भातीक वाडयतली. देव बरें. My name is Roma Damana and my school name is St. Aloysius High School. Today was a wonderful and unforgettable experience for all of us. It was our first time to visit a field. We learned how the crops are grown and this visit taught us to respect our farmers and care of nature. We should never waste food. On the behalf of students, I would like to thank our respected manager, Father Rigorino Di Costa, Assistant Parish Priest, Father Clifford Fernandez, and our beloved Madam Leoninda, and our teachers for giving us this special opportunity to go and see the field. And the workers who work here, they have guided us so well that we learned today how to grow. In future also we can grow more things. Thank you.